डायलिसीस संदर्भान गांवगिऱ्या वाठारांत बऱ्याचशा लोकांक खबर ना। एकदा ते सुरू जातकर मागीर खूप त्रास जाता। त्या खातीर दरेकान आपल्या भलायकेची वेळारच जतनाय घेवपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत सांखळे भलायकी केंद्रांत डायलिसीस सेंटराचें उक्तावण करतना उलयला। ह्या केंद्रांतलो हो युनिट अपेक्स किडनी केअर मार्फत चलयतले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Other than GMC गोवा मेडिकल कॉलेजात आसाच आमचे युनिट, त्या भायर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस हे 16वे युनिट हांगा स्टार्ट जाता। आता कोण पेशंट असतात जांकां किडनीचे डिफेक्ट असता किंवा किडनीची कितें डिजीज असता, त्या लोकांक ही डायलिसिसाची गरज पडटा। आनी ही अशें दिसून आयला की किडनीचे डिजीजेस वाडत चल्ल्या, कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जांकां आमी लायफस्टायल डिजीजेस म्हणटात, जे डायबिटीज, हायपरटेन्शन किंवा कॅन्सर किंवा कार्डिओवॅस्क्युलर डिजीज, हाजी आमी पळोवन स्टॅटिस्टिक्स जर पळयले हे डिजीजेस आमचे वाडत चल्ल्या। आनी ज्या लोकांचे ह्या डिजीजेसार कंट्रोल नासता त्या लोकांचो किडनीचेर इफेक्ट जाता आनी मागीर जेन्ना ते क्रॉनीक जाता तेन्ना तांकां डायलिसिसाची सुविधा दिवची पडटा। सो थोडे पेशंट असे आसा जांकां लायफ टायम ही डायलिसिसाची सर्विसेस आमकां दिवची पडटा। सो म्हाका सांगपाक बरें दिसता की गोवा गव्हर्मेंटान जे हेल्थ सेंटरांनी जे डायलिसीस युनिट स्टार्ट केल्या थंय पेशंटाक एक पैसो दिवचो पडना, ते सगळे फुकट तांकां करून दितात, इन्क्लुडींग कितें इंजेक्शनां किंवा एरिथ्रोपोएटीन म्हणटा ते इंजेक्शन खूब म्हारग आसता, ते सुद्दां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितात। आमी आज जशें आमचें डायलिसीस युनिट सुरवात केलो आनी डायलिसीस युनिट खरें म्हणजे डायलिसीस युनिट सुरू करप ही खूब जाणांक बरी गजाल अशी दिसता। हांव म्हणटलें सुरू करचें पडप ही वायट गजाल, सुरू करता ही बरी गजाल आसा, पण सुरू करचें पडप हीच मुळात वायट गजाल आसा। हांव मुद्दामून म्हणजे आयच्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, याद करात ते दीस गेल्या 10 वर्सांच्या पयलीं एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत डायलिसीस युनिट आशिल्लो। मोजके 8 ते 10 लोकांक दिसाक डायलिसीस घेवचें पडटालें आनी तितकेच लोक इट इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ आमी जेका म्हणटा की 70 जाल्या उपरांत खंय तरी तांकां डायलिसीस घेवची पडटाली। ताच्या पयलीं कोणाकूच डायलिसीस घेवची पडनासली 70 जाल्या उपरांत, आनी 70 जाल्या उपरांत ते लोक डायलिसीस घेताले। आज प्रत्येक तालुक्यात म्हणजे डायलिसीस युनिट आमकां सुरू करचो पडटा। हांव आतांच विचार करतालो की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या घडीक 230च्या वयर इन्क्लुडींग प्रायवेट मोर देन म्हणजे 230 हांव म्हणटा 250 पर्यंत डायलिसीस युनिट आसा, आनी तरी सुद्दां आपलो नंबर लागना म्हणून लोकांची झगडी आसा। म्हाजो नंबर लागना, त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आपलो नंबर केन्नाच येवचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करचो। आनी हे सगळें दोतोर देवाक सांगया म्हणून हांव म्हणटा देवाक न्हू मनशांकूच सांगूंक जाय की देवाक सांगया आनीक पेशंट येयना जाल्यार पुरो म्हणून, आनी देवाक सांगून कांय फायदो ना, मनशाक सांगपाची गरज आसा। आपलो नंबर केन्ना डायलिसीस युनिटाच्या नंबराचेर लागचो न्हू हाजो प्रयत्न प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटा।